friends and welcome back to our channel. आणि कशी आहे सगळी? आहे ना बरी. आणि पाऊस जटा अजूनपासून. ओके, चहा पिला. आणि फर्स्ट ऑफ ऑल ना तुमका सॉरी म्हणपाच होता. राती व्हिडिओ एडिटिंग ना सारखी जाऊ ना कित्या आमोस पाहिला बाहेर जेवणानं. सो हांवें एंड बी थिंगा केलें आनी हांवें तो परतून चोवूंक ना. सो बेगीन एंड करपा लागून सो म्हाका तो 12 पयला अपलोड करूं जाल्लो. सो ती म्युजीक बी सारकी घालप जावं ना. सो बरें जालें ना राती व्हिडिओ. सो ताका लागून सॉरी कोणा लायक जालें ना तांकां. ओके, म्हाका हांवें चोवून हाडलो. म्हाका फ्लॉसीन सांगला राती फोन करून तें कितें केलें काय माहिती सगळें एडिटींग आनी चोयल्या सगळें म्युजीक बी रॉंग पडलो हा. आय थिंक पडलो ना. सो आनी आमी थिंग जेवपाक गेलो न्हू. सो हांवें थिंग अपलोड करूंक सो म्हाका तो 12 पयला अपलोड करूंक जाल्लो. सो 12 पयला अपलोड करूंक जाल्लो. मागीर थिंग तेंगे फ्री वायफाय आहलो. सो फ्री वायफाय आहलो तेजेर हांव अपलोड करता म्हणून आहलो. बट थिंग जावं ना अपलोड जावं ना म्हणलें आनी भायर जावपा 1 वर आहलें. सो हांवें म्हणलें या घरा कडेन आनी घराको येयन हांव सोमतो डावनलोडिंगाक घालता मग. अपलोडींग जायत आहलो सामकें नेट बरें फास्ट नाहलो आसता थिंगा. सो म्हाका तो 12 पयलीं घालूंक जाल्लो व्हिडिओ. आनी मागीर घरा येयलो आनी गाडी भितर काडटा म्हणल्यार तो अपलोड जायत आहलो. बट मागीर परतून डिलीट केलो आनी परतून अपलोड करूंक आयलो. सो एक पाटी इंटरनेट कनेक्शन गेलें न्हू जाल्यार दुसरी कनेक्ट करून गेल्यार ते अपलोड जायना बेगीन. सो मागीर तो परतून डिलीट केलो आनी परतून घायलो हांवें. सो मागीर घराको येवन जालो. घराको येवन जालो तो बरो आहा. राती फास्ट करपा लागून थंय दाखयता तुमकां हांव. हेजे कळटा तुमकां हिंगा क्रॅक येयला. हिंगा क्रॅक येयलो हा. ओके, हांव मुगे गाडी ना सोदना हे जाग्यार घालतलो हिंगा. सो राती येयलो फास्ट हेजेन करपा मो पण स्लो आहलो भितर घालता तेन्ना गाडी. हिंगा आनी कोणा गेस्टांगे गाडी गायलो बेश्टे मी वयर आहाय ते. सो तांकां डॅडीन सांगलो खंय थिंग गाडी गायनाका मो थिंग मातशें मुखार सोकलावन दवर मो. सो एशेन सोकलावर म्हणलो खंय तांकां. बट मागीर काडटा म्हणपा लागलें आनी तांकां खबर आहा त्या भायर हांव गाडी सोद्दां हिंगा दवरता म्हणून. सो हांवें मुगे भाशेन सोद्दां भाशेन हांवें गाडी काडली एशेन. आनी पावस झडटालो. सो पावस झडटा आनी काळोखूय आहलो न्हू फाटल्यान. सो लायट पेटलो नाहली हिंगाची. सो हांवें मुगे सोद्दां भाशेन काडली फाटल्यान आनी येयलो आवाज क्रॅक करून आवाज येयलो फाटल्यान. चयल्या की हें व्हडली गाडी आहा. सो बलिनो काय कितें आहलोली. तेंगे गाडयेक कांय जालें ना. बट मुगे लायट गेली. तेंगे गाडयेक कांयच जालें ना. आनी हय आतां लायटीक फडको. सो आतां गाडयेचें काम करीत आहा येयलें तेन्सून. सो आतां परतून येतोय. ओके, आनी एक मुगे सबस्क्रायबरान ना हें गायलो म्हाका कमेंट गायलो हा. सो फाटल्यान वच आनी हें कर मो फिशिंगा व्हिडिओ. ओके, आमगे न्हू एक. सो हांव कमेंट बी ना मागीर ते राती कडेन रिप्लाय करता जेन्ना हांव अपलोड करूं येता चोय. हिंगा निसरोड जालो हा. सो स्लो चलोवंक पडटा नाजाल्यार स्लीप जाताय. पावस गेलो मग आमी तें प्लास्टीक बी कितें गायलो तें काडलें खंय. बट चोयल्यार आजून पावस आहा. सो थिंग सांगता न्हू म्हाका आनी एक सबस्क्रायबरान हें गायलो म्हण कमेंटू. सो हांव ना पयर गेल्लो तांस कुसां बी घेवन येयलो आनी मामी म्हणपा लागली हें नुस्तें आहा तें कांय खायना मो अशें करून कित्याक पोंदा शेळ जालो आहा मो. ओके, शेळ जालो आहा आनी पावस झडला आनी उदक चोयकी जाता. सो म्हाका टायम मेळटा चोय हांव तेदोन्ना हें करतलो. सो उदक आतां हदूळ जालो आहा आनी काल राती कडेन पावस बरो झडलो आसतलो. ओके, सो म्हाका जेन्ना हें मेळटा न्हू टायम मेळटा तेन्ना हांव दाखयतलो कितें लागता जाल्यार. सो गरयन दाखयता. तांस हाडलो आहा, कूस बी हाडलो आहा.
सो चोया केन्ना जाता तें. ओके सो चयता ट्राय करता. आनी वय आतां लायटी चोवपा जाय तो ती फुल आखी हेंच चेंज करूंक पडटा लायटीचें. आखो हें आहा तो ना तें जायना बेश्टो हाफ हें करून जायना तो. सो फूल चेंज करूंक पडटा म्हाका. आनी हय चयता आतां मडगांव वचपा वचून मेळटा. मडगांव मेळटा काय हिंगा खंय काणकोण बी मेळटा जाल्यार चयता. चड करून मडगांव वचूंक पडटलें. फाल्यां बी वचपा हांव मडगांव. सो स्पेशल वचपा ना तेका लागून. ओके आनी दाखयता तुका. आनी दाखयता तुमकां हांवें तें हाडलो तें ना हांव फोटो बी मात म्हणचे कुस बी हाडलो ती. ओके सो हाचोय तास घेवन येयलो हांव न्यू आनी कुसाय हाडलोली हिचोय. ओके सो चोया केन्ना आतां उदक निवळ पडों जाय. आनी उदक निवळ पडलें म्हणटकीर मागीर दाखयता तुमकां कितें लागता जाल्यार एक बारीकसो व्हिडियो करतलो. ओके लागना जाल्यार पासून. सो सबस्क्रायबरान सांगलें म्हणटकीर मागीर करूंक पडटा न्हू. ओके मागीर मेळटा तुमकां आतां. आनी आतां चोयता कितें प्लॅन तो. फ्रेंड बायक हें कोत म्हणटालो घोडपाय म्हणटालो. बॅटरी घेवन येयलो न्हू पयलू. सो ती गाडयांक आहली बॅटरी आमी भोंवता खंय न्हू. सो टायम मेळोना. सो चोया ते फोन मारता आनी कितें सांगता. आनी वय मागीर मेळटा तुमकां. ओके आनी ना न्हंयेंत हें उदक भरलो जाय तो एक व्हिडियो आहा म्हजे कडेन. सो तो भावान शॅर केलो म्हाका. सो हांव तुमकां तो दाखयता. ओके तेन्ना उदक पावस बी चड झट जाय तेन्ना कितलें उदक भरता तें थिंगा. ओके सो क्लिप दाखयता तुमकां तो. सो हेचोय तेन्ना पावस चड झडलो जाय तेन्ना व्हिडियो क्लिप म्हाका भावान धाडलो ती. आनी चोय उदक कितलें भरलो आहा तें. हेज्यांनी चड भरता बरो पावस चडल्यार सा वयर येता उदक. सो बोट बी चोय ते पयलीं क्लिपां चोयला आसता तुमी व्हिडियो. बोट केश कोन्न आहा ती आनी आतां चोय केश कोन्न आहा ती. चोय कितली उदक भरलो आहा तें. ओके सो हो चड पावस झडचोय तेन्नाचें. ओके आनी हांवें म्हगे फ्रेंडा फोन केल्लो. सो ते खंय भाड्या. सो तो तेगे गाडी आहा टॅक्सी आहा. सो तो भाडें मारता. तो ड्रॉप आहा म्हणपा लागलो. सो वोसोन यो म्हणलें तेका. आतां म्हाका कांय काम ना. मे बी हांव एक न्हीद मारता आतां. सद्या फ्लॉसी बी उठला न्हू तेकाय बेजार करपाक तेवूय न्हिदलोलीं आसतलीं. आनी हय चोयता न्हीद येता जाल्यार. आनी मागीर सांजे वयली खंय भायर सरतलो गेल्यार. चोया तो कितें सांगता. ओके आनी जैन बी हेजे आतां भायर सरलाय. न्हिदलो न्हू हांव ऑर्डर. ओके चोय तो फ्रेंड येयला. सांगलो न्हू तुमकां तो भायर सरलो भाड्यार गेलो म्हणून. घाल्या न्हू. सो आमगे ना अशें करून मिस्टेक बी जालें न्हू. आम ना हांसता एकमुखार. मातशें ती टांग स्लीप जावपा जायना आमगेली. सो रोखडे एकमुखार आमचोय नासप मागीर. सो आतां वयताय लोलये वयताय पुतून स्टेशन. लोलये म्हणल्यार पैंगीण तें पैंगीण खंय पैंगीण वयताय. थिंगा एक काजू बी आहा फॅक्ट्री आहा. सो हांव बरो पयलीं गेल्लो. लास्ट इयर बी तेन्ना गेलो ना. सो थिंगा काजू बी बऱ्यो मेळटाय फ्रेश. सो चोयता थिंगा मेळटाय जाल्यार आहा जाल्यार ती ओपन. म्हाका बरी खबर ना आहा जाल्यार. हो फ्रेंड म्हणटा सो आहा म्हण ती. सो चोया आपूण कितें जालें तें. ओके सो आतां आमी NH 66 NH 66 स्टेशन येताय. कारवार वयताय स्टेशनाक. आमकां खबर ना पूण हांव खंयच्यान वचपा तें. जाय तेंप जालो न्हू इशान काडया म्हणला. सो चोया खंय पावताय तें. ओके तळपण
आमचा ब्रिज आणि दिसपा ना आणि याचं हे लायला मध्ये रस्त्याच्या व्यू झोपा शकता तुम्ही असे आता आपण ना त्या बरेच तास झोपा आणि थिंग देऊळ हा मुखार ओके आता आमी पावले दाखयता तुमकां हांवें गेलो बरो पयलींचो ओके यो ना एशी काय एशी तूं तें करता शूटिंग काडटा मातशें हय व्हिडिओ काडले आतां न्हू हेचे काजू बी या म्हणटा सो हेचे फ्रेश आय थिंग येयल्यो हय ना आसती अशें करून तो अंकल सांगता आनी हेजी रेट कितली हेजी रेट हाजी 320 ओके हाजी 380 हाजी 420 ओके हाजी 160 190 210 ओके ही सॉल्टेड न्हू ही सॉल्टेड ओके ही प्लेन आनी सोलाची ओके ही सोलतरी मेळत जाता हय ते मँगो पिकल होममेड आनी हेचे मँगो पिकल आहा तुमकडे म्हणल्यार ती बोल्लो तरूच तेजे ती तितून मसालो घालता तेजे तशें कोना आनी हेचो ही हेजी सोला न्हू हय अटमा सोला आनी हेचे कोकम पापडूय मेळटा तेंगेला पापड आहाय आनी हें कितें ही कुवाळ्याची हां ही कुवाळ्या खंय आं असो ही डीप फ्राय करप आनी खावप हांवें केन्ना खावूं नाय पूण आनी हेचो हे स्प्लीट केल्ल्यो पिस्ताय बी मेळटा हेचे तेंकडे आनी मिक्स फ्रूट पिस्ता आहा हेचे तेंकडे होलसेल प्रायस ना हाजे प्रायस पळयनाका हाजी ट्रीटमेंट हांगा 260 रुपया ओके 130 आनी हें कितें हें प्युअर हनी हेंचो हें हनी आहा तेंकडे सो प्युअर अर्द किलो आनी 1 किलो सो हांव हे 120 हे 225 हांव घेतो आतां हनी बारीक मोसू काय बारीक मोस म्हणणे पूण मिक्स काय ना अरे अशा प्युअर प्युअर हय मोसाची जावन सांगू ओके आनी चटमटी पणसार हे पापड आहाय तेंकडे हय हे लोक गांवठी हाजे 125 हाजे 225 आनी हाजे 400 1 किलो हें तें दी म्हाका सो हय तुमकां दाखयलें न्हू आतां सो हांव मातशें घेता तेका अंकला कडेन बरो अंकल उलोवपा आनी तेंगे हें आहा हिंगा कोत्ताय न्ही तुमगेले फॅक्ट्री दुसरी कोयली हय अशी हां सो हांव पयले येयलें तेन्ना तेंगे फॅक्ट्री हिंगा आसली सो हांव बरो पयले येयल्लो सो तेन्ना येयलें तें म्हाका आसा कित्याक हिंगा कोत्तालें त्यो बायलां आसता तेंगे भितर ओके सो हांव मातशें घेता शॉपिंग करता आनी मागीर दाखयता तुमकां ओके सो हांव ना कितें कितें घेयलें तें दाखयता तांकां हय सगलें एक कर पापड घेयलाय हें पणसा 60 हांव पणसाचें आनी काजू बियो हें हनी प्युअर हनी खंय
सो ताका लागून गेला कित्याक बाबा बी मातशें बऱ्या पडटा न्हू थंड बी जाता तेन्ना आनी जे ही दोगांय बसून आय सो बरी मनशां उलोवपा बी बरी आनी हय गेले आमी सो ताजें बी हांगा काम जालें सो तुमी बी केन्नाय जाय जाल्यार तुमी येसन और आयकून आमची काणकोण चाय दी ओके सो खबर आसतली थोड्या थोडे खबर ना सो ताका लागून ओके सो घेवन जालें आमगेलें आतां आमी वयताय परतून चावडेर मातशें एक दुदा पॅकेट घेवपाय डॅडीन मारपा सांगलें पावडर बी सो तें घेताय जया मागीर आनी कितें पिवपा बी जालें ओके चयता आनी आतां कितें म्हणटाय रे ब्रीज उदक मेळ जाला पावस जळ्ळो न्हू भाटपाळ ब्रीज तो थिंगाचो ओके फाटी म्हणल्यार शाय न्हू सो भाटपाळ ब्रीज तो ओके ते कितें जाल्यार तो म्हाका सांगता ब्रीज खंयचो कितें म्हणटाय काय म्हणून ओके चय आमगेली हे सगळे ट्रॅफिक बंपर आनी अजय तो बरो व्हांवता उदक निवळ ना आनी हेच्यात आमी बसले हिंगा उडपी काणकोण न्यू पळय तेन्ना रे म्हळ्यार हांव आसतना लास्ट इयर नाहलोलें 2 वर्स बी जाले 1 वर्स बी जाला खबर ना पयलीं आहलोलें आमगेले हिंगा काणकोण आहलें सारकें मेन बरें वर्स पयलीं हिंग बरें जातालें हेज्यांनी व्हडलें आहलें बरें तेंगे बरें लागतालें थिंगा सो हांव फर्स्ट टायम येयला हिंगा उडपी सो चोया कशें लागता ओके मसाला डोसा सांगला आनी च्या आनी तो कांय हायना मागीर तें कांय नाका मागीर बरो वचून जेवपा आसलो ओके च्या वयली आमगेली ओके आनी तेगे कॉफी ओके सो मसाला डोसा येयलो मागीर दाखयता तुका आनी मगे डोसा येयलो दाखयतलो थंयचोय मसाला डोसा ओके सो हांव कोता एन्जॉय आनी ओके मागीर मेळटा जालें आमगेलें हायन सो थंयचोय तें हॉटेल दाखयता तुमकां हांव थंयचोय सो आतां वयताय घरा सो ओके मागीर मेळटा आनी ना वचूय आतां पावलो घरा सो उदक बी न्हांवलो उदक न्हांवपा मातसो लेट जालो व्हडलो पावलो घरा वतना आनी उदक न्हांवपा लेट जालो कित्याक आयज ना वत येवून आहलो न्हू सो सोलरा उदक तापोना वताची सो वतना आहलो न्हू आनी तो बटनूय मारूंक उगडास ना हेजो इलेक्ट्रीक सो मामीन उदक तापयलें मामी आयज येयला घरा सांजे वयली अशें कितें काम जालें आनी तें येवपा पडलें सो ती हाल वयतली पुतून आनी हय ती आतां रांदता सो रांदता म्हणल्यार एक सबस्क्रायबरान सांगलें मामी कोडी कशें करून ती दाखय मो पण हांव दाखोवपाक करी बट तें येना आळ्यान काडलो हा पयलें सो हांवें तें विचारलें ती म्हणपा लागली आळ्यान आपणान काडलो हा सो बेश्टी कोडी कोत मो नुस्तें आहा फ्रेंडान त्या फ्रेंडान नुस्तें दिल्लें म्हाका आनी हय ती आतां कोडी कोत्ता सो बेश्टी कोडी कोत ती दाखोवन कांय फायदो ना न्हू सो मसालो काडल्यार मातशें दाखयल्यार बऱ्या पडटा आहलें सो तुमकांय बी कोण लायक जाता जाल्यार करपा जाता आहलें ओके सो नेक्स्ट टायम दाखयता हांव जेन्ना ती रांदता चोय तेन्ना आनी हय आनी तुमकां ना आनी एक आमगे फॅमिली मेंबर आहा धाकटो सो तेकाय दाखयतलो मे बी सॅटर्डे चोया सो तेका दाखयता हांव तुमकां आनी एक फॅमिली मेंबर आहा आमगेलो ओके सो तो येतो सॅटर्डे तो येतो म्हणल्यार कळ्ळें आसता तुमकां तो म्हूण सो सॅटर्डे येतलो तो मडगांव आसता न्हू ते दिसा म्हाका काडूंक मेळो ना सायबिणीन ते दिसा कित्याक हांव तेका घेवन आसलो आनी तो मुगे हाक्याकून न्हिदलो सो तेका लागून हांवें तो बसून कांतार बी म्हणटा तो विडियो काडलो सो हांव तेका बसून घेवन आसलो सो तो रोखडो थिंगा न्हिदलो मागीर न्हिदनूच आसलो तो सो मागीर येयली आनी तो न्हिदा
आहलो ताका लागून हांवें काडूं ना. ओके, सो हांव काडटो ते गेलो येतरी घर येता ते दिसा. आनी ना आनी एक कमेंट येयल्लो आहलो म्हाका होलस्टारा रिएक्शन दाखयलें ना म्हणून. सो होलस्टारा दाखोवपाक मेळो ना कित्याक हांव ट्रॅवल कितें कोत्ता दिसता. सो तेन्ना फ्लॉसीन फोन केलो 22 क्लासून येतरी. सो तेगे तोंड हांगा उरलें. ओके, तेगे रिएक्शन सगल्यांनी चड बरें आहलें. सो तें गायल्यार तुमकां लायक जाता आहलें. तेणें कॅच करून गेलें तें हांव नासलो तोंड सारकें. आनी केंस मानेल दिसा भयणी सांगताली मातशें बोल्लें दिसता मू तोंड. फ्लॉसीन सांगलें तशें करून. ओके, सो तांकां मातशें ती चोयन जाणाय न्हू म्हाका. सो बारीक मोटो, सो तांकां सारको बरा. सो ती मातशें बोल्ल्या भशेन दिसता म्हणटाली डॅडी बी. ओके, आयचो दीस होचोय जालो. सो आनी एक फावटी हांव सॉरी म्हणटा. म्हगे एडिटिंगा लागून एक कमेंटूय येयला म्हाका कितें म्युजीक लावड जालें मू. आनी कित्याक म्हगे हेर विडियो चोयल्यार तुमी चोयलां आसतलें तशें करून म्हगे विडियो ना. सो म्युजीक लो आसता. सो काल मातशें बेगीन करपा लागून तो हें जालो. सो सॉरी अगेन. आनी ओद्दां केंस लायक जाता ओद्दां जायनाय न्हू. सो सगळ्यांक डिफरंट चॉयस आसता. सो ओद्दां व्हडले लायक केंस मुगेले. सो ओद्दां धाकटे आहलो ते. सो ओके, सो थँक्यू तुमकां तुमी कमेंट केलें म्हूण सगल्यांनी आनी विडियो चोयल म्हूण. ओके, आनी जें कोणें आजून सबस्क्रायब केलें ना न्हू, सो प्लीज सबस्क्रायब कराय. सो आतां हांवें व्हिडियो चोयल्लें. सो 1K जावपा म्हाका आनी 8 वा 9 कितें हय तशें कितें आनी सबस्क्रायबर जाय. सो बरें आसता. ओके ओके, तर जालो इतल्यान हांव म्हगे विडियो हिंगा काबार कोता. आनी तुमी तर म्हगे विडियो लायक जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय. ओके, आनी टील देन टेक केअर, बाय बाय.